मुखंगिमस्य गौबाहु काभूरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरो ततस्य यतवैश्यः पदव्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमासो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिद्रष्टाग्निश्च प्राणावायुरोजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्षोऽन्यो समावर्तता अद्यां भूमिर्दिशश्रोत्रा तथा लोकाः अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्ते सप्त समिधः कृताः देवायज्ञन्तावाना अवन्नं पुरुषं पशो यज्ञेन यज्ञमायजन्नवे। आज वास्कोसून एअरपोर्टासून श्रीपाद भाऊ गोयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर बाकीचे सगळे मंत्री खासदार यांच्यानी थंय रिसीव केलो अस्थी कलश आणि उत्तर गोंयांतसून आज तो ऑफिसान आज पावले आसा लोकांच्या दर्शनाक। फाल्यां 2 दीस 2 कलश हाडले आमी, फाल्यां 2 दीस दक्षिण गोंयांत आनी 2 दीस फाल्यांच्यान उत्तर गोंयांत कलश सगळ्याक फिरतले, लोकांक श्रद्धांजली दिवपाक उपलब्ध आसतले। ह्या हितूंतल्यान परवां तेजे अस्थी कलशाचे एक कलशाचे उत्तरेन मांडवीच्या नदीत तेजे विसर्जन जातले आनी दुसरे कलशाचे विसर्जन हे जुवारी नदीन जातले। अशे देशभर सगळे नदींनी एक कलश तेंचे अस्थीचे कलश तेंचे विसर्जित करतात प्रत्येक नदीत। अशे देशभर साधारण 100च्या वयर नदीन तेजे विसर्जन जावपाचें आसा आनी एक लोकांची एक श्रद्धा अटल बिहारीची पळयत जाल्यार खरेंच इतली भीड आमी वाटेर पळयली की अजाप जाता। इतले लोकांचे प्रेम पळोवन जाणटी आसूं भुरगीं आसूं आनी खऱ्या अर्थान लोकांनी गोंयच्या एक लोकांक संदी मेळ्ळी श्रद्धांजली तेंच्या हेजे खातीर व्हांवपा खातीर। जीवनदायिनी आसा ह्या नद्यांनी तांचे अस्थी विसर्जीत जातल्यो। एक आयजूच तशें एअरपोर्टाचेर तांच्यो अस्थी पावल्या आनी आमी हांगा भव्य पणजेक स्वागत करपाक ते सज्ज जाल्या। सगळे कार्यकर्ते आयले, वेल विशर्स आयल्या आनी प्रचंड संख्येन हांगा लोक येवन लोकूय तांकां आपल्या आर्गां वतले, आपल्या वतीन श्रद्धांजली व्यक्त करतले। फाल्यांचो टायम कितें आसा मांडवींतलो? मांडवीक परवां आसा। फाल्यां अस्थी पणजेच्यान भायर सरतल्यो 8:30 सकाळीं आनी त्यो पर्वरी वतल्यो। पर्वरीच्यान मागीर मार्ग सगळे आमी जाणा, पर्वरीच्यान मागीर शिवोल अशें करून त्यो परवां पणजे येतल्यो। पणजे येवन सांजचे 5 वरांचेर त्यो 4:30 ते 5 वरांचेर त्यो आमच्या पणजे जेटी वयल्यान त्यो अस्थी मांडवी नदीन अर्पीत करतले। दिल्ली कोण घेवन येयले? आमचे स्टेट प्रेसिडेंट विनयबाब तेंडुलकर हांच्या हातान आमचे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितजी शाह तशें आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी अस्थीचो कलश हो आमच्या गोंय राज्याचे अध्यक्ष विनयबाब तेंडुलकर हांचे कडेन समर्पित केलो। तांच्या बरोबर आमचे श्रीपाद भाऊ जे आमचे नॉर्थ गोवचे MP आनी आयुष मंत्री आसा, तशेंच नरेंद्रबाब सावयकर जे साऊथ गोंयचे MP आसा तेही बरोबर आशिल्ले आनी सगळ्यांनी तो कलश हाडला आनी हांगा गोंयांक मनोहरभाईन तो रिसीव केलो आमच्या एअरपोर्टाचेर आनी तो रिसीव करून सन्मानान ते घेवन आतां पणजे थोड्याच वेळान पावतले। अटल बिहारी वाजपेयी हे देशाचे एक बरेच व्हडले नेते जावन गेले। 16 ऑगस्ट पासून आमचे मदीं ना, म्हणून ताजी याद आनी ताज्यो अस्थी ताजे प्रेझन्स हे सबंद देशभर पावचे, कित्याक तर ताजें काम सदांच देशा खातीर आशिल्लें। देश हो सदांच ताणें पयलो पळयल्लो। काम करतानाय ताजे भरपूर कामां केली। मेजर जर हांव काम करपाक जर ताजी कामां जर सांगपाक गेलो जाल्यार
4 लेन रोडाचे जाणे ताणें देशभर विणलें देशाक एकठांय हाडपा खातीर खंय तरी नॉर्थ टू साऊथ ईस्ट टू वेस्ट ही संकल्पना नॅशनल हायवेची 4 लेन नॅशनल हायवे ही ताणें दवरली आमच्या देशा फुडें आनी ताणें करून घेतली. पोखरणाचो सगळ्यांक व्हडलो म्हणजे भारताक जर शक्तिशाली करपाक जर कोणाचो जर हात आसत जाल्यार अटलजींचो आसतलो. एक स्वताच्या पांयार शक्तिशाली देश करपाचें ताजें एक स्वप्न आशिल्लें आनी हें ताणें पोखरण अणु चांचणीच्या माध्यमांतल्यान अचीव केलें. कितलेंय इंटरनॅशनल प्रेशर आसलें तरी पूण ताणें सोंसलें आनी देशाक फुडें व्हेलो. आमचे कारगिल युद्धांतूय ताणें एक समर्थपणे आपली भुमिका पार पाडली आनी आमच्या सैन्याचें मनोबल वयर काडून सैन्याक एक विजयाचेर व्हरपाक ताचो एक भरपूर व्हडलो वांटो आसा. येदो व्हडलो हो नेतो खूब पॉलिटिकल परिक्षेंतल्यान गेलो. पक्षाक ताणें व्हडलो केलो. पक्षाक जर खरें म्हणल्यार आयज पक्ष 22-23 राज्यांनी राज्य करता. जवळ जवळ 2-2.5 हजार आमचे MP MLAs आसा आनी हे सगळें जर अचीव जातलें जाल्यार आमचे हे सगळे थोर लिडर म्हणजे तातूंत श्यामाप्रसाद मुखर्जी आयलो, आमचो अडवाणीजी आयले, वाजपेयीजी आयले आनी हांचे भरपूर योगदान आसा आनी ताणें आपलें सर्वस्व दिलें म्हणून आयज पक्ष आमी सगळे जाण ह्या पावड्यार पावपाक शकले. आनी म्हणून अटलजींचे एक फायनल ताजे जे एशीज आशिल्ल्यो त्यो सबंद देशभर पावपाचो हो प्रोग्राम आसा. भारतीय जनता पक्षान हातांत घेतला आनी देशांतल्या प्रत्येक मेजर न्हंय ताचे अस्थी